लुकाचे शुभ वर्तमान। जेजून शिसांक एक वोपार सांगली, कित्याक तो जेरुसल्याक लागीं पावलोलो आनी देवाच्या राज्याची वेगीच दाखोवण जातली म्हूण ती सजमताली। ती वोपार अशी, कोण एक उंच कुलीचो मनीस आपणाक राजा करून घेवंक परत येवचे खातीर एका पयशिल्ल्या देशांत गेलो। आपल्या 10 चाकरांक आपोवन हाडून तांकां ताणें 10 भांगाराचे नाणे वांटून दिले आनी म्हणलें, हांव परतून येसर हांचेर वेपार धंदो करात। ताचे गांव भाव ताका जळटाले आनी ताचे फाटल्यान तांणी निरोपी धाडून अशें सांगलें, हाणें आमचें राज चलयलेलें आमकां नाका। तरी पूण तो राजा जावन परत आयलो आनी ज्या चाकराक ताणें दुडू दिलेलें तातल्या जण एकल्याक कितलोसो वेपाराचो आदाव काडलो तें पळोवंक ताणें तांकां आपोवंक लायलें। पयल्यान येवन म्हणलें, दोनया, तुज्या भांगाराच्या नाण्यांन आनीक 10 नाणे हांवें जोडले। दोनयान जाबाब दिलो, शाबास बऱ्या चाकरा, इतलेशे वस्तून तूं विस्वाशी जालोय देखून तूं 10 शारांचो अधिकारी जातलोय। आनी दुसऱ्यान येवन म्हणलें, दोनया, तुज्या भांगाराच्या नाण्यांक आनीक 5 नाणे हांवें जोडले। आनी हाकाय ताणें म्हणलें, आनी तूं 5 शारांचो अधिकारी जा। मागीर आनीक एकल्यान येवन म्हणलें, दोनया, तुज्या भांगाराचो नाणो हो पोले आसा, रुमालांत घालून हांवें तो दवरलो। म्हाका तुजी भिरांत दिसली, तर तूं खर मनीस, तुवें दवरूंक नाय तें तूं उखलताय आनी तुवें ओपूंक नाय तें तूं लिवताय। ताणें ताका जाप दिली, आरे नश्ट्या चाकरा, तुज्याच तोंडान तूं नेणाय न्याय करताय। हांव खर मनीस, हांवें दवरूंक ना तें हांव उखलतां आनी हांवें ओपूंक ना तें हांव लुंवतां म्हूण तूं तर जाणो आसलोय। तशें जाल्यार म्हजो दुडू तुवें सावकाराच्या हातान कित्याक घालो नाय? परत येवन कोलांतरा सयत हांव तो घेतलो आसलो। आनी थंय आसलोल्यांक ताणें सांगलें, हाचे कडचो तो नाणो काडून घेयात आनी 10 नाणे आसात ताका तो दियात। आनी तांणी म्हणलें, दोनया, ताचे लागीं 10 मिना आसात न्हू? तर हांव तुमकां सांगतां, जे कोणा लागीं आसा ताका आनीक ओगले दितले, पूण जे कोणा लागीं ना ताचे लागचें आसात तेय काण घेतले। पूण आपणाचेर हांवें राज चलयलोलें नाका आसलें त्या म्हज्या दुस्मानाक हांगासर हाडात आनी म्हज्या दोळ्यां उजीर ताचो जीव काडात। अशें उलयला उपरांत जेजू हेरां आदीं जेरुसल्याचे वाटेक लागलो। देवाचें उतर हें।